Okay. इंट्रोड्यूस करा सांगा कोण कोण हांव डॉक्टर शिवाजी शेख, प्रेसिडेंट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्स असोसिएशन. म्हज्या वांगडा आसा स्वातंत्र्य सैनीक श्री सुरेश पारोडकर, स्वातंत्र्य सैनीक श्री नागेश च्यारी आनी ताच्याच बरोबर बेरोजगार फ्रीडम फायटरांची भुरगीं आयज हांगा ह्या आझाद मैदानाचेर आमी उपस्थित आसा. गेल्या 2 वर्सां आमचे हे आंदोलन चालू आसा. गेल्या मार्च 2019 सुरू जाल्ले हे सध्या 3ऱ्या फेजीचेर आंदोलन आतां आमी सुरवात करता. आयच्यान आमचे धरणे आंदोलन सुरवात जाता. सकाळचे 10 ते दनपारां 1. तशेंच हे आंदोलन धरणे आंदोलन आतां चालूच उरतलें. सदांच ह्या आझाद मैदानाचेर बेरोजगार अनएम्प्लॉयड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्सची भुरगीं हांगा ताच्याच बरोबर जे स्वातंत्र्य सैनीक आमच्या बरोबर आसा, आमच्या सपोर्टाक आसा, ते आमच्या वांगडा बरोबर आसतले. तशेंच हे आंदोलन आयज जे सुरू जाता 4 तारखेक 4 जानेवारी 2021 ते 21 जानेवारी 2021 पर्यंत सकाळ आनी सांजे पर्यंत आसतले. ताज्या उपरांत 22 तारखेच्यान आमरण उपोशण सुरू जातले. हातून मुख्य सहभाग स्वातंत्र्य सैनीक श्री सुरेश पारोडकर, ताच्याच बरोबर स्वातंत्र्य सैनीक श्री नागेश च्यारी आनी ताच्याच बरोबर स्वातंत्र्य सैनिकांची कांय भुरगीं फुडाकार घेतली. आनी हे आंदोलन आमरण उपोशणाचें जे आंदोलन आसा ते 22 तारखेच्यान सकाळी 10 वरांचेर सुरू जातले. आनी जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना, जो पर्यंत आमकां जस्टीस मेळना, हे फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यांच्यो ज्यो मागण्यो आसा पूर्ण जायना, तो पर्यंत हे आमरण उपोशण जे 22 तारखेन सुरू जातले ते चालूच उरतले. आमी सरकाराक कळयल्ले निवेदन जे दिल्लें आसा 2019 दिलें, 2020 दिलें आनी आतां 2000 डिसेंबराच्या म्हणजे 19 डिसेंबराच्या आदी सुद्दां आमी निवेदन दिल्लें आसा. ताच्याच बरोबर मुख्यमंत्र्याक जे निवेदन दिलां तशाच प्रकारे चीफ सेक्रेटरी हांकां आमी हे निवेदन दिल्लें आसा. ताच्याच बरोबर बाकी हेर जे मंत्री आसात त्या सगळ्या मंत्री जे आसा कॅबिनेट मंत्री तांकांय हे निवेदन सादर केल्लें आसा. ताच्याच बरोबर ऑपोजिशन लिडर श्री दिगंबर कामत हांकां आमी दिल्लें आसा निवेदन. आनी ताच्याच बरोबर बाकीचे जे ऑपोजिशन मिनिस्टर जे बसतात असेंब्लीन तांकांय आमी हे निवेदन दिल्लें आसा. आमच्यो ह्या मागण्या खातीर आमी निवेदन जे दिलां ताच्या भितर क्लियर आनी स्पश्ट बरयल्लें आसा की आमकां जे फ्रीडम फायटराची भुरगीं उरलेलीं आसा जी जवळ जवळ तांच्या लिस्टा प्रमाणे 250 अशें तांचें म्हणणें आसा होम डिपार्टमेंटच्या प्रमाणे. पण आमी जे टोटल सर्वे केलो ताच्या नंतर RTI इन्फॉर्मेशन घेतलें ताज्या प्रमाणे फक्त 97 भुरगीं आमकां दिश्टी पडटात. ताज्या भितर एज्युकेटेड जी क्वॉलिफायड आसा, हाय एज्युकेटेड आसा, तशेंच ताज्या नंतर SSC केल्ली आसा, HSSC केल्ली आसा आनी नॉन SSC केल्ली आसा. हो जो भरणो आसा तो जवळ जवळ एकंदर 97 जाणांचो आसा. तातूंत प्रामुख्यान नंबर 1 आमच्यो ज्यो मागण्यो आसा की जी भुरगीं स्वातंत्र्य सैनिकांची आसा तांकां जॉब दिवन मेकळे करचे. नंबर 2 तांची एज जावन गेली, तांची 50 जाली उलटली, तांची 55 उलटली तरी तांकां जॉब ना, तांचे 1 टायम सेटलमेंट करचे. आनी तिसरी मागणी म्हटल्यार की जांचे होम डिपार्टमेंटान ज्या भुरग्यांक इन्क्लूडूच केल्ले ना, तांचे फॉर्म भरपाकूच तांकां दिल्ले ना, तांकांय भितर घालचे. आनी हो स्वातंत्र्य सैनिकांच्या बेरोजगारीचो भुरग्यांचो प्रश्न जो आसा तो सुटावो करचो अशें हांव निवेदन आमचे गोव्याचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांकां म्हणटा. ताच्याच बरोबर जे बाकीचे मंत्री आसा तांकांय हांव रिक्वेस्ट करता, तांकां विनंती करता की आमचो जाता ते बेगीन सुटावो करचो. हें आंदोलन आयज सुरवात जाता
ह्या आंदोलनाची ही तिसरी फेज म्हटल्यार जाता, कारण गेली 2 वर्सां आमचें हें आंदोलन चालू आसा. ही तिसरें वर्स ह्या आंदोलनाची. आयज गोंय सरकार 60 वर्सां गोंय मुक्ती दिनाची मनयतात, पण ह्या 60 वर्सां जावन सुद्दां ह्या बेरोजगारी जी फ्रिडम फायटाच्या भुरग्यांची आसा तांची अजून हो प्रश्न सुटलेलो ना, प्रश्न सुटावो केल्लो ना. 1996 जेन्ना सरकारान फ्रिडम फायटाच्या भुरग्यां खातीर जॉब दिवचे हे एसेंब्लीन जेन्ना मान्यता जाली, ताज्या उपरांत आयज पर्यंत 2000 ते 2007 ह्या पर्यंत जॉब म्हणटा ते अदिबात दिल्ले गेल्ले ना. कारण कितें तर सरकारान जेन्ना जॉब दिवपाची ही मान्यता जाली 1996 फ्रिडम फायटाच्या भुरग्यांक, तेन्ना रोस्टर जे पॉयंट आसा, वेकेन्सी बेस रोस्टर पॉयंट जो आसा, तातूंत 9 नंबर आनी 59 नंबर हो दिल्लो गेलो. पण 9 आनी 59 हो नंबर STकूय दिल्लो आसा, त्या कारणान थंय क्लॅश जालें. आनी जे स्वातंत्र्य सैनिकांक भुरग्यांक दिवपाचे जे जॉब आसा ते स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक दिवपाचे सोडून STक दिले गेले, कारण तांकांय तितलोच कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा जॉब दिवपा खातीर. पण हातूंत जालें कितें की हो जो बॅकलॉग क्रिएट जालो 2000 ते 2007 हाज्या भितर फ्रिडम फायटरांक कांयच जॉब दिल्ले ना. ताज्याच बरोबर त्या वेळचे मुखेलमंत्री ताणेंय हाचेर कांयच लक्ष दिल्लें ना. 2008 जेन्ना फ्रिडम फायटाच्या भुरग्यांनी उठाव केलो आनी ताज्याच बरोबर निवेदन जेन्ना त्या वेळच्या 2008 मुखेलमंत्र्याक जेन्ना सादर केलें तेन्ना ताणें कितें केलें की तातूंत जो रोस्टर पॉयंट्स आसा ते चेंज केले. 9च्या जाग्यार 10 केलो आनी 59च्या जाग्यार 60 केलो. 10 आनी 69 जातकूच जॉब दिवपाक सुरवात जाले. तातूंतल्यान फक्त 135 जॉब दिले आनी जे आतां पर्यंत उरल्या म्हणजे 2008 उपरांतचे ते आतां पर्यंत एकूय जॉब दिल्लो ना. स्वर्गेस्त मुखेलमंत्री पर्रीकार हाणें म्हटलेलें की 13 आपूण 18 म्हयन्या भितर जॉब दिवन सगळ्यांचे सोंपयता आनी मेकळे करता. पण त्या 18 म्हयन्या भितर एकल्याहूय भुरग्याक जॉब दिल्लो गेल्लो ना, कारण तांच्यांनी ताजेर लक्षच घातलें ना. ताज्याच बरोबर आनी एक मुख्य कारण हातूंत म्हटल्यार अंडर सेक्रेटरी हातूंत 4 आमकां सेक्शनां केल्लीं आसा तांच्यांनी. A कॅटेगरी, B कॅटेगरी, C आनी D कॅटेगरी. A, B हातूंत एज्युकेटेड जे आसात, क्वॉलिफायड जे आसात ते येतात. CD म्हणल्यार लोवर डिविजन क्लास ते येतात. CD जी कॅटेगरी आसा ती तातूंत रिजर्वेशन दिल्लें आसा 5% आनी AB ह्या कॅटेगरीन 2% रिजर्वेशन दिल्लें आसा. पण AB ह्या कॅटेगरीक अंडर सेक्रेटरी आसूं, चीफ सेक्रेटरी आसूं, ताच्याच होम डिपार्टमेंट हांच्यांनी पूर्ण ते दुर्लक्ष केल्लें आसा. ते म्हणटा सरळ अंडर सेक्रेटरी बीन की हें आमकां लागना, ते GPSCन पळोवपाचें. ताच्याच बरोबर C आनी D कॅटेगरीची जॉबां जी दिल्लीं आसा तातूंत खूब जायत्या जाणांचेर अन्याय जाल्लो आसा. A आनी B कॅटेगरीन तर अंडर सेक्रेटरी पळयत ना, होम डिपार्टमेंट जे नोडल डिपार्टमेंट आसा तांचेर लक्षच ना, ते लक्षच घालिना. आनी C आनी D डिपार्टमेंटाचो जो 5% आसा ताजेर आतां पर्यंत जायत्या जाणांच्या भुरग्यांचेर अन्याय जाल्लो आसा. GPSC जे A आनी B कॅटेगरीचे जॉब हाताळटात तातूंत जायत्या जाणांक क्वॉलिफायड आसून जॉब दिल्ले गेल्ले ना. ताज्याच बरोबर तांचे क्वॉलिफिकेशन ज्या प्रमाणे तांकां जॉब मेळपाक जाय तेवूय दिनात. सादें एग्जाम्पल तुमच्या फुडल्यान हांव उबो आसा. गोंयांत डॉक्टरेट करपी पयलो हांव गोंयकार. फायन आर्ट्स ह्या क्षेत्रांत डॉक्टरेट करपी हांव शिवाजी शेट. पण जालां कितें, GPSC ज्या जाग्यार जॉब मेळपाक जाय दिवपाक जाय थंय दिना. आयज तुमी पळयात गोवा कॉलेज ऑफ फायन आर्ट्सचो प्रिंसिपल 20 वर्सां ताका बसयला. आमकां खबर ना ताका मरे पर्यंत त्या खुर्चेर बसयतले काय ते आमकां खबर ना. कारण एकदां मनीस रिटायर्ड जालो गव्हर्मेंट सर्वंट, ताज्या नंतर ताका एक्सटेन्शन दिवप 6 म्हयन्याचें, परत एक्सटेन्शन दिवप 6 म्हयन्याचें आनी खुद्द मुखेलमंत्र्यान ताका एक्स पोस्ट फॅक्टो हें दिल्लें आसा आनी परत आनी एक्सटेन्शन दिवन त्या खुर्चेर बसयल्लें आसा. म्हणजे अशे तरेन तुमी रिटायर्ड जाल्ल्या मनशाक एक्सटेन्शन दिवन खुर्चेर बसोवप तर ताका मरे पर्यंत बसयतले काय हो प्रश्न पडला. तशें जाल्यार क्वॉलिफायड जे भुरगे आसा, एज्युकेटेड जे आसा, डिजर्वींग कॅन्डिडेट जे आसा तांकां जॉब कशें मेळटले. GPSCन हो अन्याय चालूच आसा. UPSC ह्या हाजेर दुर्लक्ष पूर्ण करतात. तशेंच कांय कॅन्डिडेट्स आसा PFFचे, निलिमा वळवयकर आसा आनी खुबशे जाणां प्राजक्ता आसा, सुकांती आसा, हांचेरूय अन्याय जाला. अन्याय म्हणजे कसो
तांच्या जाग्यार दुसऱ्यांक जॉब दिल्ले गेले. तांच्या जाग्यार CFF जी कॅटेगरी आसा ते घालीत ना. कांय डिपार्टमेंटाक सरकारान सामकें नमूद केल्लें आसा की जे CFFचे जॉब आसा ते CFFाक मेळपाक जाय. पण जेन्ना एडवर्टायजमेंट पब्लीश जाता तेन्ना एडवर्टायजमेंट प्रमाणे ते त्या जाग्यार CFFचो एडवर्टायजमेंट घालपाक जाय तांच्यांनी, ते घालीत ना. ताज्या जाग्यार वयल्यान बरयतात ते नॉट अवेलेबल म्हणून. पण हो अन्यायाचो जो प्रकार चालू आसा हो CFच्या भुरग्यां बरोबर म्हणजे फ्रिडम फायटरांच्या सुटके झुजारांच्या भुरग्यां बरोबर हो चालूच आसा. हो सुटावो हांव करचो अशें निवेदन आमचे मुखेलमंत्री श्री प्रमोद सावंता कडेन मागता. आयज हे स्वतंत्र सैनीक जांच्यांनी आझाद मैदानाचेर जांच्यांनी गोंय स्वतंत्र जावपा खातीर लढो दिलो आनी आयज ते परत जाणट्यांक उपोशणा खातीर ह्या आझाद मैदानाचेर येवपाक पडले. कारण कित्याक तर आपल्या भुरग्यां खातीर भायर सरचें पडलें. एकल्या स्वतंत्र सैनिकाक 4 भुरगीं आसा, एकूय जॉब ना. एकल्या स्वतंत्र सैनिकाक 5 भुरगीं आसा, एकूय जॉब ना. सरकारान लक्ष खंय दिता? लक्ष सरकार अजिबात दिना. तुमकां याद आसा गेल्या वर्सा ह्या आझाद मैदानाचेर आमी सकाळ फुडें आयिल्लीं आमचें आंदोलन चालू आसलेलें. हांगा कचरो भरिल्लो आसलो सामको. स्वतंत्र सैनिकांनी आनी स्वतंत्र सैनीक भुरग्यांनी हो कचरो साफ केलो. ताज्या नंतर हांगा गीत गायली देशभक्ती. ताज्या नंतर हांगा फुलां व्हायलीं आनी आमी त्या गोंयचे सुटके झुजारी आसा तांकां सन्मान दिलो. सांजच्या वेळार आमी हांगा पणट्यो पेटयल्यो. कारण तो सन्मान तांकां दिवचो. तेंच्यांनी जे पळय कार्य केल्लें आसा, तांच्यांनी जे देशा खातीर गोंया खातीर आमचें जें मरण पत्करलें तांकां अभिमान, तांचो जो अभिमान आसा तांकां मान दिवचें गरजेचें आसा. ह्या वर्सा राष्ट्रपती येता. कारण कित्याक तर 60 वर्सां गोंय मुक्तीची मनयतात गोंय सरकारान म्हटलें. पण एका स्वतंत्र सैनिकाक मुख्यमंत्र्यान इन्विटेशन धाडलेलें ना. सरकारान एकाऊच स्वतंत्र सैनिकांक इन्विटेशन म्हणटा तें धाडलेलें ना. जालेंच. तशेंच स्वतंत्र सैनिकांक आनी तांच्या भुरग्यांक आमकां हांगा भितरूय अलावड केल्लें ना. आमकां भुरग्यांक सोडात पण स्वतंत्र सैनिकांक तरी भितर अलावड करपाक जाय आशिल्लें. जे राष्ट्रपती येतात तांच्या बरोबर तांकां मानाचें बसपाक आसूंक जाय आशिल्लें. तांकां इन्विटेशनूच येना. हो अशा तरेचो अन्याय आयज गोंय सरकार फ्रिडम फायटर्स आनी फ्रिडम फायटरांच्या भुरग्यांचेर करता. हांव मागता आमचें निवेदन दिल्लें आसा. गेल्या 3 वर्सां आमी आंदोलन करतात आनी हे जे आतां आंदोलन सुरू जातात ते सामके मुळावे आनी लास्ट पर्यंत आमी करतले. 22 तारखेच्यान जे आंदोलन सुरू जातात ते म्हणटात आमरण उपोशण. तांच्यांनी स्वतंत्र सैनिकांनी जे आमच्या वांगडा आसात तांच्यांनी ठाम निर्णय केल्लो आसा. मेल्यार जाता पण निर्णय आनी जस्टीस मेळ्ळ्या शिवाय, न्याय मेळ्ळ्या शिवाय आमी सोडचे ना. लास्ट श्वास, अखेरचो श्वास आसा पर्यंत हांगा बसतले. जो पर्यंत न्याय मेळना तो पर्यंत लढो चालूच आसतले. ताज्याच बरोबर फ्रिडम फायटराची भुरगीं ह्या आझाद मैदानाचेर उपोशणाक बसतली. जो पर्यंत न्याय मेळना तो पर्यंत हे आंदोलन चालू उरतलें. परतून एकदां याद करून दितात, आयच्यान हे धरणे आंदोलन सुरू जाता ते सकाळी 10 ते 1 पर्यंत आसतले. ताज्या उपरांत मुखार 18 तारखेच्यान 10 ते 6 फूल डे हांगा बसून आसतले आनी 22 तारखेच्यान आमरण उपोशण सुरू जातलें. ते अखेरचे जो पर्यंत सरकार निर्णय घेना तो पर्यंत हे आमचें आंदोलन चालूच उरतलें. तुम्ही आता सीएमान खूपशे निवेदन दिलं म्हटलं, पण सीएमान एकदा तरी आपल्याला तुम्ही ना सीएमा कडेन आमी अपॉइंटमेंट मागला. 1 फावट न्ही तर 2 फावटी मागला. सीएमान अजून कांयच कळोना. सीएमान आमी निवेदन दिल्ल्याचो रिप्लाय कळोना. अपॉइंटमेंटाचें कांयच सांगूना. अजिबात कांय कळोना. हे तुमकां दिसना की गव्हर्नमेंट तुमकां ग्रांटेड घेता, पण लास्ट रस्त्यार येता तितून तरी प्रोटेस्ट केला तुम्ही दिसना तुमकां गव्हर्नमेंट टेकिंग ग्रांटेड फॉर यू पीपल ना. तुमकां दिसना गव्हर्नमेंट टेकिंग ग्रांटेड फॉर यू पीपल फ्रॉम द लास्ट 1 year यू पीपल आर कमिंग ऑन द रोड. तितून तरी तुम्ही प्रोटेस्ट केला आसतले. तेव्हा तुमची आयकाना दिसना तुमकां. आमी त्याच खातीर भायर सरल्यात. सरकार हाजेर लक्ष घालिना. सरकार जे गोश्टींचेर आयज तुमी महाराष्ट्रा सारक्या सरकाराक पळयात. फ्रिडम फायटर म्हणल्यार ताका मानान आपयतात, बसयतात. तांच्या भुरग्यांचे प्रश्न केन्नाच सुटावे जाले. आयज जवळ 10 वर्सां जालीं तांचे जॉबाचे जे प्रश्न केन्नाच सुटावे जाले. पण सरकार हाजेर गंभीर रित्या ताजेर संवेदनशील रित्या लक्ष अजिबात घालिना. आनी आमी अपॉइंटमेंट मागले जवळ 2 फावटी आतां पर्यंत निवेदन दिल्या नंतर तांचे अजिबात हाजेर तांच्यांनी कांयच रिस्पॉन्स दिल्ले ना.
आमी परत आमी निवेदन करता की तांच्यांनी हाजेर उलो घालचे. जी भुरगीं आसात तांचे बेरोजगारीचो प्रश्न सुटावो करचो. पण आमची एक मागणी खर आसा की जांचे क्वॉलिफिकेशन आसा त्या क्वॉलिफिकेशन प्रमाणे तांकां जॉब दियात. जे खरेंच क्वॉलिफिकेशन आसा तांच्या क्वॉलिफिकेशन प्रमाणे तुम्ही जॉब दियात आनी मेकळे करात. आमच्या मते अवघे 97, तांच्या मते 250. सरकारान जांची जॉबां जाली तांची नांवां कॅन्सल करपाक जाय, तेवूय तांच्यांनी कॅन्सल केल्ले ना. जांची जॉबां जावन मेकळे जाले तांच्यांनी मेकळे केल्ले ना सध्या. हांव डॉक्टर शिवाजी शेट, प्रेसिडेंट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्स असोसिएशन.